नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। म्हापसा कदंबा बस स्टँडार सापडली 16 दुबावित बॅगां, विदेशी जोडपे बॅगां दवरून जाले गायब, पुलीस करतात फुडलो तपास। जांबावले गोशाळेच्या मोडतोड प्रकरणाची केपें पुलिशेन चौकशी केल्यास सुरू। मोडतोड प्रकरणात जांबावले देवस्थानाचो नहात, देवस्थान समितीन केला खुलासो। फातोडाचो मूर्ती शिल्पकार दामोदर नार्वेकर करता पर्यावरणाक अनुकूल अश्यो गणेश मूर्ती करपाच्या वांगडा तांणी कोंकणी तियात्र आनी मराठी रंगमाची माचयेक दिला एक खाशेली अस्मिताय। 26 दिसा उपरांत सोनम वांगचुकान उपोषण घेतले फाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पेपर लीक विरोधात फास्ट ट्रॅक कोर्ट आनी खर कायदे काडपाचे दिले आश्वासन, जाल्यार सीजेपीचे आंदोलन उरतले चालूच, सांगले दिपकेन। राष्ट्रीय रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आसल्यान वीरेश बोरकारान घेतलो पक्षाचो ताबो। पक्षांतल्यान 10 जाणांक बेकायदेशीर रितीन काडप्याक पक्षांतल्यान काडलो भायर। 45 दिसां भितर करतलो वेंचणूक, विरेशाचो आदेश। नीट पेपर फुटी प्रकरणात दुबावितांक कडक ख्यास मेळची म्हूण फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन करपाचो केंद्र सरकारान घेतलो निर्णय। विद्यार्थ्यांच्या भविश्याचेर कोणाक खेळपाक दिवचो ना, प्रधानमंत्र्याची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निवासस्थाना भायर काँग्रेसीन केल्लो निशेध फक्त प्रसिद्धी खातीर आसा अशी टिका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्या। केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा विशीं गंभीर आसा आनी ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय केल्या असोय दावो तांणी केलो। नीट पेपर लीक जाल्ल्या प्रस्नाक लागून राज्यातले राजकारण गरम जाला। भाजपाचे गोंय राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें प्रकरणाचेर काँग्रेसीक लक्ष केला। नीटातल्या बेकायदेशीरपणाच्या खऱ्या प्रस्नाकडेन दुर्लक्ष करून सनातन धर्म आनी संविधानाचेर हो प्रस्न केंद्रीत करपाचो यत्न करता असो आरोप ताणें केला। मजगती मंत्री तशेंच आमदार दिगंबर कामत हाणें पेपर लीक घडणुकेचेर टिप्पणी करून फाटली 15 वर्सां अशी घडणुको घडत आसात अशें सांगलें। पूण हे खेपे केंद्र सरकारान बेगोबेग कारवाय करून एसआयटीची चौकशी सुरू करून अटक करून गुन्यांवकारांचेर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटलो चलोवपाची तयारी केली अशेंय ताणें सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या निवासस्थाना भायर राहुल गांधीच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीन केल्ल्या निशेधाचेरूय भाजपान टिका केल्या। हो निशेध फकत प्रसिद्धी खातीर जाला असो आरोप दामू नायक हाणें केला आनी केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा विशीं गंभीर आसा अशेंय सांगलें। आणि या देशाच्या विरोधी या वातावरण तयार करपी कोण ताजेर तुम्ही विचार करपाक जाय, मातसो तरी अभ्यास करूं। उलयता नीट सायडीन उरलें, सरकाराचे केल्ले डेव्हलपमेंट सायडीन उरलें, देवाक गळे मारपाक लागले। कोण तरी प्रभू श्रीरामाचें नांव घेता आनी अशी करून बोटां दाखयतात आनी एक गाळ्यो मारता। कोण तरी स्वामी प्रेमानंद महाराज ताजे बद्दल अभद्र भाषा उलयता। कोण तरी देव देवतांचेर कांय उलयतना अशी बुरश्यो टिप्पणी करता। एक उरलें एकच वटेन आनी अचानक आमच्या सनातनाचेर हल्लो, आमच्या आस्थेचेर हल्लो आनी करता ह्या देशाच्या संविधानाचेर विश्वास ना ह्या प्रमाणे हे वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न जो आसा तो प्रयत्नाचो भाग तातूंत भितर काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात आनी राहुल गांधी ज्या तरेन करता ताचो निशेध करपाक लागून आमी सगळे आयज हांगा तुमच्या मुखार आसा। पेपर लीक जावप एक्झामेचो ही नवी घटना न्ही, पयलीं आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय। फाटले 10 वर्सांचे आनी 15 वर्सांचे रिकॉर्ड काडून जर पळयत, कोणाची राजवट आसूं, कोणाचें सरकार आसूं, कितलेशे खेपे पेपर लीक जाल्या, ताचेर इन्क्वायरी जावन एक्शनय घेतिल्लें आसा। अशें ना की लीक जाल्यार एक्शन घेवना। आनी ह्या खेपेक सुद्दां जेन्ना पेपर लीक जाले म्हणून कळ्ळें, इमिडिएट केंद्र सरकारान एक्शन घेतलें, एसआयटी फॉर्म केली, धरले। आज ते भितर आसा। आज प्रायम मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्टार्ट करता म्हणून। फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे सगळे जे धरिल्ले आसा तांचेर जे पळय कोर्ट चलतले हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतले। फास्ट ट्रॅक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करपा खातीर ताणें आज स्टेप्स घेतले। मजगती बुधवारा भाजपान काँग्रेसीच्या विरोधात निषेध मोर्चा घडोवन हाडलो। या वेळार कांय अपमानस्पद उतरांचो वापर जाल्ल्याचेय पत्रकारांनी दामू नायकाच्या नदरेक हाडले। जाल्यार आतां आयकात दामून दिल्ले पत्रकारांक उत्तर। दामू एकूच प्रश्न विचारता, एक 2-3 प्रश्न आसात। हांव आशा धरता की ह्या सगळ्या प्रश्नांचो जापो तुम्ही तिगूय जाण दितले। नेमका पत्ता कळवा हे राहुल गांधी अशो घोषणा तुम्ही दिल्यो, त्यो बी एका चली कार्यकर्त्याच्या तोंडांतल्यान।
भाजप हो अडवाणी, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी अशा तत्वनिष्ठ फुडाऱ्यांनी उभा केलेला पक्ष. अशा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री, आमदाराच्या तोंडात शब्द कितलो सोंपता अशें तुमकां दिसता काय नया भाजपा हाचे बरोबर नीतिमत्ता सोडिल्ली नवी भाजपा अशें म्हणप? एक जेन्ना राहुल गांधी सारको नेता आणि ताजे सगळे जे आसात पळय न्ही, ज्या तरेंतल्यान ही कर्म करतात आणि देशाच्या युवकांक किंवा देशाच्या भुरग्यांक एक दुसरी वाट दाखयतात पळय न्ही, त्या वेळाचेर तांकां अनेक कार्यकर्त्यांच्या तोंडांतल्यान जर समजा उतरां आयलें कितें म्हणजे तुम्ही म्हटले न्ही कितें त्या रॅलीन तुम्ही आशिल्ले, हांव आशिल्लो. तुम्ही कितें थांबोवंक ना शब्द म्हणू नाका ते तुम्ही सांगा. नाही ऍक्च्युअली आम्ही जनरली आम्ही कोणी गाळी मारपाक पण वता, गाळी मारूं ना. पार्लमेंटरी शब्द काय नाही, म्हणटा? पार्लमेंटरी काय पार्लमेंटरी हा? पार्टी पयल्या होत्या भोव पाताल काँग्रेस पार्टी ना ना त्यांच्यानी कितें ते शेड घातले म्हणून फाल्यां तुम्ही ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देशात नीट पेपर फुटीच्या घडणुकांचेर खर कारवाय करपाच्या दिकेन केंद्र सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपर लीक प्रकरणांतल्या दुबावीत आरोपीक कडक ख्यास्त मेळची हे खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. जाल्यार हे घोषणेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासीत विद्यार्थ्यांच्या मुखेल मागण्यांकडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी केला. पळयात. नीट पेपर फुटी प्रकरणा वयल्यान पुराय देशभर बोवाळ पडला. दिल्ली जंतर मंतरा सयत गोंयांतय मोठी आंदोलनां जाली. कांय विद्यार्थ्यांचेर पुलिसांनी लाठीचार्ज लेगीत केली. कांय जाणांचेर एफआयआर नोंद लेगीत जाला. या सगळ्या प्रकाराचेर केंद्र सरकारान महत्वाची भूमिका घेतल्या. नीट पेपर फुटीच्या घडणुकांचेर खर कारवाय करपाच्या दिकेन केंद्र सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. पेपर लीक प्रकरणांतल्या दुबावीत आरोपींक कडक ख्यास्त मेळची हे खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ट्विट करीत सांगले. मजगती पेपर लीक प्रकरणात केंद्र सरकारान आपली भूमिका स्पष्ट केल्या असून विद्यार्थ्यांच्या भविष्या कडेन कसलीच तडजोड करचे पयलीं पारदर्शक परीक्षा प्रणाली खातीर कडक कारवाय आणि सुधारणा जाहीर केल्या. प्रधानमंत्र्यान उबारिल्ल्या पावलांचे मुख्यमंत्र्यान समर्थन केले. पेपर लीक प्रकरणांचेर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे घोषणे उपरांत राष्ट्रीय आरोप प्रत्यारोपांक वेग आयला. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी हे घोषणेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासीत विद्यार्थ्यांच्या मुखेल मागण्यांकडेन केंद्र सरकारान दुर्लक्ष केल्याचो आरोप तांणी केला. अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है. ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे. पर प्रधानमंत्री जी ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी. ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो. फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में बहुत बने हुए हैं. रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं और किस्म किस्म के मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं. उनमें तो सुनवाई होती नहीं है. कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तो और ज्यादा टाइम लगता है, जो नॉर्मल कोर्ट्स में लगता है उससे भी ज्यादा. तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो. बच्चों ने मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी आपने बात ही नहीं की. बच्चे के सर फट गए, टांगे टूट गई, टांगों के उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्बरता से उनके ऊपर हमला किया गया. बच्चे अस्पताल में एडमिट है. मैं कल जंतर मंतर जाके देख के आया था, कई बच्चों से मिल के आया था. एक शब्द नहीं बोला उनकी सिंपैथी के लिए आपने. पूरी दुनिया में कुछ हो जाए आप ट्वीट करते हो. ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं. थोड़ी सी दया आती है आपको इन बच्चों के लिए जिन पे इतनी बर्बरता से आपने हमला करवाया था. बच्चे कह रहे हैं कि हर साल पेपर लीक होते हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं. आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि क्या सिस्टमिक चेंजेस किए जाएंगे जिससे बच्चों को यह भरोसा हो सके कि अगली साल का नीट लीक नहीं होगा या अगले पेपर लीक नहीं होंगे. कोई विजन ही नहीं है सरकार का. आपका कोई विजन ही नहीं है. अगली साल भी पेपर लीक होंगे, इसी तरह से पेपर लीक होंगे. कोई चेंजेस तो कर नहीं रहे आप. अगली साल भी नीट लीक होगा, अगली साल फिर बच्चे आत्महत्या करेंगे. आज आपका ये ट्वीट जो है ये एक हारे हुए और दिशाहीन पर अहंकारी इंसान का ट्वीट दिखाई दे रहा है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोर्जेच्या तेमवाडो दर्यादेगेर सीआरझेड नेमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर बांदकाम मातये बरवण करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. हे फाटभुंयेर फाटल्या 4 दिसांसावन 23 बांदकामां मोडपाचें काम चालू आसा. हेच वेळार देवादोयेन एक दुर्दैवी घडणूक टळ्ळी. एक दादलो आपलो जीव सोंपोवपाचो यत्न करतालो तेन्नाच ह्या घडणुकेची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत एकल्याचो जीव साल्वार केलो.
किती झाले बाबा हे आता? झालं गेले आता घर बुडवा चेड आणि तुला सांजे गोड घेतलो घरावडीचा बापयचं चेड्याचं पण किती घर पाहिजे आता चेड्याचो त्याचो तो केन्ना पासून हे मातसो स्पेशल भुरगो जाल्ल्यापासून हे आता घर हे केलं पळय ते भटकराची काय कंप्लेंट असली काय एनओसी घेऊन तुम्ही? काय ना तिचे आता अशी कशी आता कुशी घरान बांधली 300 मीटरान घर आता 300 मीटरान असं घर. बाहेर काय ना. ओके येस. आणि घरान सुखात ना. नमस्कार. सध्या आम्ही आसात तीन वडा मुर्जी दर्या देगेर आणि ह्या दर्या देगेर आज चौथ्या दिसा CRZ चे उल्लंघन करून जी बांधकामां मोडल्यात ती बांधकामां चालू असा युद्ध पातळीचेर आणि आज चौथ्या दिसा राजन हळणकर हांचे घर मोडपाक सुरवात केली आणि तांणी 2 वेळार सुसायड करपाचो यत्न केल्लो. तेच भशेन ताचो बापूय हांगासर शीग आसा आणि आता हांगासर ॲम्ब्युलन्स येवन ताका चेकअप केला पूण तो आता नॉर्मल दिसता. CRZ विभागाचे उल्लंघन केल्या खातीर वट्ट 10 मच्छीमार बांधवांची 23 बांधकामां मोडपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो आसा आणि ती कारवाय सरकारी यंत्रणा करीत आसा. हांगासर पोलिसूय आणि यंत्रणा व्हडा प्रमाणात आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर. CRZ उल्लंघनाच्या प्रकरणात कलंगूटचे आमदार मायकल लोबोक व्हडली थाकाय मेळ्ळ्या. म्हापसा हांगच्या JMFC न्यायालयान नाझरी बीच रिसॉर्टा संबंधित प्रकरणात मायकल लोबोक निरअपराधी थारायला. Very old case. Before I could become MLA, this is of somewhere in year 2007 and 2008 when I became the block president of BJP. I had about to contest ZP election. So that was all political vendetta. My hotel is outside CRZ, which I spoke from that time till today. And CZMP has clearly shown us 50 meters away. Anybody would understand that it is 2 meters, 3 meters, 5 meters, 10 meters. 50 meters away. 50 मीटर फुडें आमचे हॉटेल आहा. तर आमचे फुडल्यान ग्राउंड प्लस 6 आहा. आमी CRZ ना जाल्यार ती पयली मोडटली आसली. So this was a political vendetta case, and that time, since the order was passed against me during that time, so our hotel was demolished. That 38 rooms, 35 rooms, one wing. The remaining wings are there. We are running the hotel now. At the same place, I have to build more. So it is nothing but debris of that hotel had to be put somewhere else. So it is environmental degradation. So this matter which was there, Honorable Court has seen all the sequences and the matter why we were accused is whether we got any benefit that I am in CRZ. No, because I am out of CRZ. So that was purely shown to the court, and I am very thankful to the Honorable Court, and we believe in justice. That the case which was filed then is FIR which was filed when I was in opposition in 2009 when I was Zilla Panchayat member. It is acquitted today, and I'm happy. See, it's the matter. Whether we are in CRZ or not. आता आमका तिंगा जाग्यार बांदूंक मेवतास. आता लाईन आता येयली CRZ लाईन 2018 येयली. आधी इमॅजिनरी लाईन म्हणून आली. ते अशे रुलर लायताले आनी हे करताले. सो आमची ती आउटवर्ड जे आसले ते आनी कोणाक पडलो. सो ते म्हणाले हे लेटर आमी इश्यू करूंक ना. ओके. ते लेटराचेर बोबाव जालो होतो आनी ऑपोजिशन रुलिंग पार्टी त्या टायमार कोण आसले हांव नांवां कोणाचीच घेयना. I don't want to accuse anybody in this matter. But I know, and that person also knows, who put pressure on police and who put pressure on CRZ to file case on me. So आता जे झाले तिथून आनी उलोवप ना. आमचे त्या लेटरा खातीर आमचे हॉटेल मोडले, फेक लेटर म्हणून. सो बट आता लोक जाणा की आमी CRZ भायर आहा म्हणून. आनी म्हाका क्लॅरिफाय करपाची गरज ना. इज अ ब्लॅक अँड व्हाईट.
and I am very happy that court has given the right judgment that since we were not part of CRZ, that letter does not stand. The case is all about whether you are in CRZ or out of CRZ. हांव जर तर CRZ आसलो आणि ते लेटर फेक केल्ले आणि लेटर आमकां बेनिफीट जाल्ले एक दुसरी गजाल. CRZ भायर भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकार हांणी सोशल मिडियाचेर कॉक्रोचेस विथ द टर्माइट्स सेव्ह नेशन पोस्ट केल्ल्यान बोळा पडला. आम आदमी पक्षान सावयकारा आड पणजे पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. 3 दिसां भितर सावयकाराचेर गुन्यांव दाखल करचो नाजाल्यार न्यायालयांत धांव घेतलो असो इशारो आप पक्षान दिला. तशेंच गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकां वेल्यान आप पक्षान काँग्रेसीचेर निशाणो साधलो. देशाचो मॅप पळयता तो कसो दशा करून उडयला पळय. Just like the national flag, just like the national anthem, the India's map is also protected. ताजो Prevention of Insults to National Honor Act म्हणून आसा. Under that act, you cannot publish or share incorrect, truncated or heavily modified maps of India which can undermine territorial integrity and incite societal disharmony. This is exactly what Advocate Narendra Sawaykar has done. So ह्या दोनूय मुद्द्याचेर आमी थोडे तांकां सेक्शन्स दिल्याच, पूण पुलिसांनी आनीकूय सेक्शन्स पळोवचे आनी कठीण ते कठीण सामके घट सामके अशे सेक्शन्स घालून ह्या नरेंद्र सावयकाराक पुलिसाक हांगा हाडून ताची चवकशी करची आनी इफ रिक्वायर्ड अरेस्ट हिम. ताका बुद्ध शिकोवंक जाय दॅट इज इन्सायटींग द पब्लीक अगेन्स्ट द यूथ ऑफ गोवा एंड द यूथ ऑफ इंडिया हू आर जस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट द क्रायम डन बाय युअर गव्हर्मेंट. नीटाचो पेपर तुमच्या सरकारान लीक केला. हे भुरगे फक्त प्रोटेस्ट करताले पीसफुली, तांकां तुम्ही दाणांनी मारून ताचे रस्त्यार कुत्रे कशे तांचे रगत काडले आनी वयल्यान तूं तांचो इन्सल्ट करता. तुका आमी बुद्ध शिकयतले इन द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हण पक्षाचेर विरेश बोरकारान ताबो घेतला. बोरकारान सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी अजय खोलकाराक निलंबित करून शिस्तबद्ध चौकशी करपाचो आदेश दिला. ते भायर 10 व्यक्तीक बेकायदेशीर रितीन पक्षांतल्यान काडून उडयले असो आरोप करून फुडल्या 45 दिसां भितर पक्षाची अंतर्गत वेंचणूक घेवपाचो आदेश तांणी दिला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पक्षा भितर व्हड संघटनात्मक बदल जाहीर केल्यात. पक्षाच्या संविधानाचे उल्लंघन केल्ल्यान आनी अनधिकृत कृती केल्ल्यान पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी अजय खोलकाराक रोखडेच निलंबित केलो. शिस्तबद्ध रितीन समिती ह्या प्रकरणाची चौकशी करतली. चौकशे वेळार सरचिटणीस विश्वेश नायकाक आपली बाजू मांडपाची संद दितले अशें पक्षान स्पश्ट केला. ते भायर 16 जून 2024 दिसा 10 वांगड्यांक बेकायदेशीर रितीन पक्षांतल्यान काडून उडयलाय असो आरोप करून फुडल्या 45 दिसां भितर पक्षाची अंतर्गत वेंचणूक घेवपाचे निर्देश ताणें दिल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पक्षाची नोंदणी करतना 2 वेगवेगळ्यो रचणुका जाली आनी एक राष्ट्रीय संघटना जाल्यार दुसरे गोंय राज्य संघटना स्थापन जाल्ली. त्या वेळार विरेश बोरकर हे दोनूय संघटनाचे संस्थापक अध्यक्ष आशिल्ले. उपरांत मनोज परब हाची गोंय राज्य संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाली. मजगती राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हण पक्षाचेर ताबो विरेशान घेवन गोंय राज्य संघटनेचे सगळे पदाधिकारी निलंबित करपाचे आदेश जारी केल्यात. या सगळ्या घडामोडींक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी भितरल्या अंतर्गत सत्तेच्या संघर्षाक नव्या टप्प्यात प्रवेश केला आनी गोंयचे राजकीय मंडळ हे परिस्थितीचेर बारीक नदर आसा. थोडे दीस पयलू आमचे फाउंडर मेंबर्स जे आसा तेंच्यांनी एक म्हाका लेटर बरयल्लें आनी तितून खुबशे विशय जे आसा ते इश्यूज जे पार्टी रिलेटेड आसा तेजेर मेन्शन केल्ले आनी म्हाका तेंचे थ्रू सगळे पॉयंट आउट जे आसा ते हायलायट जाले आनी तेजे नंतर आमी आयज थोडी डिसिजन्स घेतलेली आसा आनी ती डिसिजन्स पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर आवटूय केल्ली आसा. पयलू म्हटल्यार जे थोडे मेंबर्स जे आसा ते टर्मिनेट केल्ले, 10 मेंबर टर्मिनेट केल्ले आनी तेंचे बाबतींनी म्हाका फाउंडर मेंबरांनी बरयलें की 10 मेंबरांक एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्युशन तांकां हें करूंक ना आनी तांकां जो डिसिप्लिनरी एक्शन कितें घेता नाल्यार ती एज पर पार्टी कॉन्स्टिट्युशन घेवपाचें आसता पूण तें जावंक ना. सो तेंचे पयलू जे टर्मिनेटेड मेंबर आसा तांकां सद्याक परत घेवन सस्पेन्शनाचेर दवरिल्ले आसा. तशेंच जी तेंची टर्मिनेशन आसा ती रिवोक करून सस्पेन्शनार दवरला. जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसलो आनी अजय खोलकर ट्रेजरर आसलो.
त्या दोनांकूय सस्पेन्शनाचेर दवरिल्ले आसा कारण खुबशे पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर जे पार्टीक डॅमेज जाल्ली आसा जावं हार्म करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्यात हितून तांकां दोगांकूय सस्पेन्शन केल्लें आसा. सगल्यो स्टेट लेवल कमिटीज ज्यो आसा त्यो सगल्यो कमिटीज सद्याचे हितून डिजॉल्व केल्या टील विथीन 45 days आमी इलेक्शन करून रिकॉन्स्टिट्यूट सगल्यो कमिटीज ज्यो आसा त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट करपाचें काम करतले आनी हें सद्याक करपाचो एकूच कारण आसा तो म्हटल्यार आतां बेगीनूच इलेक्शन येवपाचें आसा आनी सगळे लोक कन्सर्न आसा की कशे तरेन इलेक्शन जातलें. सगळे आमकां प्रश्न करताले विचारताले की इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी हो जो बोवाळ जाला तितून पार्टीक डॅमेज जाता. सो एक पार्टी स्ट्रेंथनींग आनी पार्टी रिबिल्ड करपाचो हो आमचो स्टार्ट आसा. न्यू इलेक्शन आमी विथीन 45 days करून आमी स्टेट प्रेसिडेंट जावं बाकीचे कमिटी ज्यो आसा त्यो कॉन्स्टिट्यूट करतले आनी ते कमिटीचे थ्रू बाकीचे आमकां काम खुबशें आसा कित्याक इलेक्शनूय लागीं पावला. RGP आनीक स्ट्रॉंग जातली. आमी खूब जाण म्हणटाले RGP अशें जालें तशें जालें म्हणून सो ते जावपाक दिवची ना आमी RGPची जी आयडियोलॉजी आसा इट इज रिजनल आमची रिजनल पार्टी आसा. आमी स्ट्रेंथनींग करून गोंयकारांचे जितले विशय आसा ते जाणून घेवन आमी फुडें वचून लोकां मेरेन वयतले आनी 2027 इलेक्शनाक आमी आमचो भोवमतान जाता तितले आमदार आमचे निवडून हाडटले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राजधानी पणजेंतल्या सरकारी कार्यालया लागसार पार्किंगाचो प्रश्न आतां गंभीर प्रमाणात वाडपाक लागला. मामलेदार कार्यालय आनी कलेक्टर कार्यालयाच्या इमारती भायर आशिल्लो मुखेल रस्तो म्हणल्यार पार्किंग लॉट जाला देखून येरादारीची गर्दी जावपाक लागल्या आनी अपघातांचो धोको वाडत आसा. रस्त्यामदीं आयोग रितीन गाडयो पार्किंग करपाच्या प्रश्नाचेर गोमंतक टीव्हीच्या चॅनलान उजवाडाक आयल्या उपरांत गोमंतक टीव्हीच्या बातमेचो दखल घेवन येरादारी पुलिसांनी घडणुकेच्या थळार धांव घेवन नेम मोडपी गाडयो धन्याक दंड दिलो. प्रशासनान बेगोबेग कायमस्वरुपी उपाय चालीक लावचो अशी मागणी नागरिकांनी केल्या. आमी हा पणजे पळयात पार्किंग कशें परी पणजे सिटीन जाता. दोन्ही सायडीन गाड पार्किंग केला. डबल हे जावन आसा डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग. सिवीक सेन्स लोकांचे पळय कितले वयर आहा ते सगळी ट्रॅफिक आडोवन दवरल्या. हे सारके मिलिटरीच्या फुडें जे हे आहा थिंगासर सो लोकांनी हे पार्किंग करता. हिंगासर एक पुलीस ना. काल मोर्चाक इतले पुलीस आसले पूण आयज हिंगा एक देखून ट्रॅफिक पुलीस ना आसल्यार आतां कंडिशन अशें जाल्लें आहा गोंयान आनी पणजेन की रस्त्यार तुवें हूंय पार्क करून वचोंक जाता. ताका ना म्हटल्यार हिंगा पुलीस दिसती पडटा. आतां एक पुलीस येयला तोय बीन फोटो काडूंक येयला. हिंगा चडशे लोक मामलादारान हियरिंगाक येता गाडयो घेवन आनी तांकां हिंगा प्रॉपर पार्किंग ना. तर हे हियरिंग म्हाका दिसता मामलेदारान एक येल्ले सुवातेर वचचें खंयसर पार्किंग लोकांक मेवता वो तांकां फॅसिलिटी दिवची तांकां थिंगाच्यान हिंगा हाडपाक. त्या खातीर आतां आमीच पळयलें की तेणी सांगलें की पार्किंग मेवंक ना त्या खातीर तेणी हिंगा तिंगा पार्किंग करून टायमाक लागून बेगीन वयचें पडटा. एडवोकेट तो येवन ताणें खूब तेज्या तोंडान सांगलां. एक्चुली हिंगा आहा ते 2 व्हिलर्स पार्किंग. हे 2 व्हिलर्साक पार्किंग आहा. पहिले हिंगासर गाडयो हाडून दवरल्या 4 व्हिलर पार्किंग केला. First of all, there is no parking place in the collective for the private. I don't know about the one there. Many times their vehicles also parked here. Okay. Now I have taken 5 to 6 rounds, and my hearing was there at 10:30. Okay, I came at 10:50 to park. I didn't get a parking, so there was no option. And I have little issue of my dusting also, so I have to park here. And it's not that I just kept my linear here. If any vehicle comes, if anybody comes, tell me urgently so that I can remove it. सर आयज तुमी हिंगा आहा आनी तुमी फॉर्मर मेयर हिंगचे पेंजीमचे आनी आतां आमी पळयल्यार हिंगा जस्ट थोड्या वक्ता पयलीं हिंगा फूल ट्रॅफिक जॅम जाल्ली आनी आतां तुमी हिंगा आहा पळय रॉंग वे पार्किंग कोत्ता.
सो हेजे बद्दल आमकां कितें सांगता कित्याक लागून आनी कशें जाता पळय. पुलीस स्टेशन कितके मिनटां आहा? 2 मिनटां आहा. ट्रॅफिक सेल कितके आहा? 2 मिनटां आहा. ते तेमच्यान पळोवंक जायना. आं बंदोबस्ताक ते मोठे 100 आनी पुलीस आसता मरे 200 लोकांक हें करपाक कोण डेमॉन्स्ट्रेट करताले आनी हे पुलिसाचेर पळोवंक जायना. पार्किंग कितें आहा ते पयशे करपाक सगळे पे पार्किंग केला तांकां ते कॉन्ट्रॅक्टराचे बोल्सां भरूंक जाय. पयलीं पार्किंग आशिल्लें आतां सगळे पणजे ते पे पार्किंग केला. सो लोकांक उठोवंक जाय आनी कोणाच्या बोल्सान कितें पयशे वयता ते ही एरिया पळय ही आहा ती मेन एरिया हिंगा मामलादारान हियरिंगाक येता पुलीस स्टेशन एकूय नो पार्किंग बोर्ड दिसता तुमकां ना आनी पळय नो एंट्रीचे हालत पळय ते बोर्डाचे पळय आतां पळय नो एंट्री पळय जास्त जालें पळय आनी पडटा पळय हो पळय ऑनर ऑफ परिस्थिती ऑनर ऑफ मामला डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस दिश्टी पडटा तो नो एंट्री. आतां इव्हेंट मॅनेजमेंट ते कितले होर्डिंगां घालता 15,000 एक ते फ्लॅक्स घालपाक तांकां एक पयशे ना हे चेंज करपाक तेंच्या ऑफिसा मुखार हांगाच न्हू सगळ्याक आसूंक जाय. आनी मेन रातचे पुलीस आसूंकूच जाय ना कोण मोतलो फाल्यां तूं पळय न्हू डावन द रोड ते फूल स्ट्रेचान तूं वचून पळय पुलीस ना ओल्ड पाटो ब्रिज सकाळीं आमी न्यूज केल्लो हेजेरूच हिंगा ट्रॅफिक जॅम जाता. तर आतां पळयात तुमी हिंगासर रोखडेच ट्रॅफिक पुलीस आतां येयल्या इतल्या वक्तान की आतां चालन दिवपाक चालू केला. कितले तेम देखून चालन दितले हिंगासर कितले उगोत ते रावतले तेय चड गरजेचें जावन आसा. कारण हिंगासर उबे रावले जाल्यार तांकां खूब चालन मारूंक मेवतलें ना म्हणून हिंगा एक AI कॅमेरा तरी घालचो असो प्रश्न आहा. एक घातलो जाल्यार हिंगासर ट्रॅफिकूय स्मूथ मुवमेंट जातली. कॅमेरा एक हिंगा दिसता पूण खबर ना हो चलता वो ना तो. थोडें कितें आसता आपलें समजून घेवपाक जाय आसता कित्याक हांगा पयलीं बोर्ड आसलो कोणी तरी काडून उडयले ते तेंच्यानी 2 व्हिलर आसा आमकां गाडी लावपाक 4 व्हिलर लावपाक मेळना ते तेंच्यांनी समजून घेवपाक ते कोणी सांगपाक जायना. प्रत्येकाक गाडी चलयता म्हणजे प्रत्येकाक ते आपले आपले कळपाक जाय हांगा लावपाक जायना म्हणून. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टायम खबरो लायव्ह.